हय उसमें डाल रहे फिश मिल स्टोर तेंगे न्यू कंस्ट्रक्शन चलतले बट म्हाका खबर ना जेन्ना हांव धुवन चोयलो आनी येयले आनी नुस्तें उच पेटलो बस अजून टँकर येयलो ना आनी टँकर सॉरी फायर ब्रिगेड येयलो आनी फायर ब्रिगेड येवपा कारण त्या रेल्वे हें गेले पडे हायट रिस्ट्रिक्शन गेले पडे तेका लागून आतां तेंका गोडावन येवचे पडटा ताचो ट्रेजेडी घडली हिंगा आख्खी विलेज डॅमेज जालें बिकॉज ऑफ दीस प्लॅनिंग आतां तेंगे उच लागला कोणाक लॉस जाला की तेंका कांय खबर ना म्हणजे लायट लॉस जाला व डॅमेज जाला कोणाक ती कांय खबर ना बट दीस इज अ सिरियस थिंग म्हणून जाता एसले बिजनेस करून आतां जाता आतां कांयच ना IDC कडेन तेंका हेल्प घेवन उदक गेला फुडें येवपाक कारण लेट जावपाक कारण कितें ना थिंग रेल्वेको हें गायलो हांव हे तिनशान पत्तून गेले आतां रावंड मानयतले कसली फिश नांव कितें फॅक्टरीचें सियात कितें अशें आहा तेंगेलें तेंगे फिसकाला हें न्यूज चलता तें काम सो आतां उदक आहा कंट्रोल आयना कित्याक फॅसिलिटी ना म्हणटा कितें आतां हें एक्चुली हेल्था फायर हें जाता फायर आसलो जाल्यार आतां बिजनेसान प्रिवेंट करूं मेळटा सेव करूं मेळटा हय फायर आसलो जाल्यार आनी IDC कडेन उदका प्रेशर ना सर म्हाका आनी उदका फॅसिलिटी ना रिंगात आसलो तशें कळ्ळें म्हाका आतां तेणी दुसऱ्याक हेल्प घेवन हें उदक काडटा अजूनय ना फायर ब्रिगेड हांव येयलें 45 मिनिट्स आतां येवन पालून कितें फायदो ना कांयच ना सुपर आपल्याक एफर्ट घालचो जाय करून पीस ऑफ ऑफीस प्लॅन तेंचे कडेन कांयच ना तेंका दिवपाक जालो प्लॅन रोड दिवपाक जालो तेंका तुम्ही पळयतात GNH.